मुरगांवात पालिकेच्या इमारतीवेल्यान आदलो आनी आतांच्या नगराध्यक्षा मदीं पेटपाक सुरवात जाल्या। दोगूय नगरसेवकांनी एकामेकाचेर आरोप केल्यात। गोंयांत पावसाक सुरवात जाल्ल्यान सरकारी इमारतीची दुरुस्ती करूंक नाशिल्ल्यान मुरगांव पालिकेच्या इमारतींतल्यान व्हाळ व्हांवपाक लागल्यात। त्या इमारतीचो कांय भाग केन्नाय पडपाक शकता। इमारत सारकी करपाचें सोडून आदलो नगराध्यक्ष गांवकार आनी आतांचो नगराध्यक्ष रावतान एकामेकाचेर आरोप करपाक सुरवात केल्यात। क्रितेश गांवकार म्हणटा, नगराध्यक्षाक पालिकेची इमारत सांबाळपाक जायना जाल्यार पालिका कितें सांबाळटलो? जाल्यार नगराध्यक्ष म्हणटा, मुरगांवांतल्या उदरगतीक क्रितेश गांवकार विरोध करता म्हूण पालिकेंत उदरगत जायना। पालिकेन धाडिल्ले सगळे फायली क्रितेश गांवकार आडयता खंय? तुमीच पळयात। 10 ते 11 म्हयने जाले चेअरपर्सन म्हणून हांगा नंदीप राव बसला, पूण इज अ युजलेस चेअरपर्सन अशें हांव सांगपाक सोदतां। कित्याक ह्या म्युनिसिपल एरिया मार्केटान काम करपाचें सोड, ही म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग सांबाळपाक ना। पळयात ती कंडिशन पळयात, पावसाक ते काम करपाक रावल्या, हें उदक पडलें आनी स्कूल स्टार्ट जालें जाल्यार कितें जाता आसलें? इज अ युजलेस चेअरपर्सन अशें म्हाका सांगूंक दिसता, वायट दिसता सांगपाक। आनी तशेंच हांव म्हणटा कितें, 1 वर्सा भितर तेणी वास्को खातीर कितें काम केलें तें दाखोवचें। कामां आयिल्लीं सँक्शन जाल्लीं ती पसून कामां करपाक जायना तेच्यांनी, सगळे फायले हाडून बसला। हांव थँक्यू म्हणटा तरी आमच्या UD मिनिस्टराक की तेणी एक एडवान्स दिलें, आमकां ब्लँकेट परमिशन दिलें की जितले वास्कोन ड्रेनेज आहा तितले क्लीन करून घेयात म्हणून। आनी त्यो आयज केल्ले मग वास्कोन तुका आयज कांयच बुट्टी येवना, उदक भरोंक ना। हांव खरेंच सॅल्यूट मारता आमच्या UD मिनिस्टराक। वायट दिसता, हे गोल्डन जुबली पळय प्रोजेक्ट आसा, आयज करून तेणी खंय कितें केलें तें सांगचें, कितें स्टेप घेतले। तेणी एक स्टेप घेतलो, जायना म्हणल्यार CM फुडें गेलो, थंय मिटींग घेतली गोल्डन जुबली लागून की आमकां ते करपा खातीर हेल्प कर म्हणून। जाल्यार UD फायनान्स सेक्रेटरी आसलो, चीफ सेक्रेटरी आसलो, CM आसलो, CMन ताका सोल्युशन दिल्लें, तूं ते हे फंड्स आहा ते ट्रान्सफर कर सुडाक आमी करया, तो प्रोजेक्ट करया। आय एम गिविंग यू अश्युरन्स म्हणून। आतां 2 म्हयने जाले, आयज पर्यंत तुवें कांयच तेजे स्टेप्स घेवना, फक्त लॉकडावन करता। हें कितें? लॉकडावन केलें जाल्यार कोरोना प्रॉब्लम सॉल्व जाता। पावसाचे पयलीं आमी कितें तरी स्टेप्स मेजर्स घेताले आनी आमी तें उदक येता तें बंद करताले। कित्याक आमचो ऑलरेडी प्रपोजल पास जाल्लो आसा। म्हाका फक्त 6 म्हयने म्हळ्यार बसपाक हांगा, नाजाल्यार येन्ना म्हळ्यार हांव करून काडपाचो। तेणी आतां म्हाजे फाटल्यान जे आमी पळय प्रोसेस केल्लो ते करून तेणी आयज करून काडपाक जाय आसलें। ही म्युनिसिपालिटी बिल्डींग रिपेर करून काडपाक आसली, कांयच करूना। हें कितें चल्लां? जायना जाल्यार तेणी स्टेप जावन जावचें, दुसऱ्या कोणाक बसोवच न्हय, केपेबल मनीस आहा तेका। ही स्कुलाची म्युनिसिपल बिल्डींग जर सांबाळपाक जायना जाल्यार आनी वास्कोची कितें बरें करतलो तूं? म्हाका चेअरपर्सन म्हणून म्हाका दिसता 9 म्हयने क्रॉस जाल्या। डे 1 पासून हांव हे बिल्डिंगेच्या फाटल्यान आसा। जेन्ना म्हाजे कडेन चार्ज येयल्लो आसा तेन्ना पसून हांव हे फॉलोअप करतां। पयलीं फूल बिल्डींग रेनोवेशन करपाक चिंतलें, तितूर 4 कोटी कितें जाल्लेलें, 3.5 कोटी जेन्ना दीपक चेअरपर्सन आसलेलो, दीपकान बरें काम केल्लेलें। मागीर जेन्ना तो क्रितेश गांवकर जेन्ना चेअरपर्सन जालो, म्हाका दिसना तेणी कितें केलां तें सगळें पाड घालता तो क्रितेश गांवकर। म्हाका सांगूंक दिसता की ज्यो फायली DMA कडेन वयतात, इवन आमच्यो डेव्हलपमेंटाच्यो, हांव वास्कोकारांक सांगूंक सोदता की ज्यो डेव्हलपमेंटाच्यो आमी फायल्यो धाडलेल्यो आसा, हे क्रितेश गांवकारान थंय बसून हो आडयतात। म्हाका खबर ना इतले तेजो पावर कितें पर्यंत चलता तो। सगळें पाड घालपाचें चल्लां काम ते क्रितेश गांवकार करता। हांव सांगूंक सोदता की हो न्यूज हांवें हाडला मिडियाचेर। 10 दीस पयलीं हांवें सांगलेलें मिडियाक की आमची बिल्डींग लिकेज जाता, आनी हांव कॉन्फिडंट आसलो की हे फावट ती लिकेज जावन न्हू पडोंकूय शकतात। आतां देवाच्या कृपेन स्कुलूय बंद आसा, तेका लागून खंय तरी भुरगीं ना, तें बरें। कालूच आमचो फॅन सकयल देंवलो। हांव फ्लॅश करतां की DMAच्या नजरेन येवपाक जाय। हे कितें इशू जाल्या पळय थंयसर आमी फायली अप्रुवाक धाडटा, पूण ते अप्रूव जायना। आतां केन्ना काम करतले? 3 लाख पास जावन येयल्लेले आसा आमकां, पूण वयर कोण चडटलो? इतल्या वयर बिल्डींग कोण चडना। म्हाका दिसता तेका लागून DMAन असले नाका जाल्लेल्या मनशाचे आयकपाची गरज ना।